तुझं काढलं एरा काढलं नाही म्हणतो हिंग काढले केळवाजी सारखे सगळं गोंया भितर जे मोठ्या प्रमाणात क्रॉस फोडटा देवळी फोडटा हितून भितर मुख्य आरोपी असो आसलेलो तो फ्रांसिस्को पेरेरा हेका काल कुडचडे पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आनी तेजी इन्वेस्टिगेशन चालू केल्लें. इन्वेस्टिगेशना भितर प्रमाणे तो ताणें आपणें एडमीट केला सगळें कितें केल्लें तें आपणें कशें केलें तें त्या प्रमाणे आज पुलिसांनी SP अरविंद गांवस तशें DYSP राजू राव देसाय सांगेचे PI सागर एकूसकर कुडचडेचे PI हे सगळे मेळोन ताका आज जे सायटीचेर तांणी इन्सिडेंट केल्लो ते दाखोवपाक मेळ्ळें. पयलीं ते गेले ते गार्डन जेल चर्ची फुड्यान चर्चीचे सिमेंट्री तांणी कशें आपूण वयर सरलो आनी कशें ते पयलीं फोकस फोडलो मागीर CCTV कॅमेरा कशी तांणी कट केली आनी मागीर तांणी हे सगळे इन्सिडेंट केले ते दाखोवन दिले. त्या तरेन दिसता की हो खरोच आरोपी म्हणून पूण आतां हो खरो एकूच आसा काय तेजी आनी कोण सपोर्टींग आसात हे पुलिसांची इन्वेस्टिगेशनाची डायरेक्शन जाल्लें आसा आनी पुलिसांनी ताका आतां एवरी जाग्यांनी ज्या जाग्यांनी तांणी इन्सिडेंट केले त्या जाग्यांनी ताका व्हरपाची थरयलां आनी त्या सांजची घेवन गेलेले आसा ताका. खरेंच हो एकटोच काय तेजे मुखार आनी कोणाचो हात आसा हें आमकां मुखार कळटलें. क्रॉस तोडफोडी विशीं आनी कोणाकूय कितें खबर आसल्यार तांणी पुलिसांक सांगचें म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला. अजुनूय चर्च सारकी संस्था तेजेर डावट घेता की घेतलें तें बरोबर न्ही खबर आसा तांच्यानी सांगचें सो मातशें तेजेर तुमचो कमेंट जाय आशिल्लो. कोणें डावट घेतला जर न्ही कोणाक जर खबर आसत जाल्यार तांणी दिवचें तांचेरूय एक्शन घेवपाचें. मजगतीं फ्रांसिसाचो बिलिवर्सां कडेन संबंद आसा जाल्यार चवकशी जावंक जाय. क्रॉस तोडफोडीच्या नांवान हिंदू संघटनांचेर आरोप करतल्यांनी आतां माफी मागची म्हूण हिंदू जनजागृती समिती मागता. वाईट एवढंच वाटतंय की जेव्हा हिंदूंच्या मंदिरांच्या बाबतीत हे सगळं घडत होतं तेव्हा जी जागरूकता अपेक्षित होती जी कृती अपेक्षित होती कदाचित ह्या घटना टाळल्या असत्या असं आम्हाला वाटतं. आणि याही पुढे जाऊन त्यावेळी अनेकांनी कयास बांधले होते की कवयेश गोसावी याचा बिलिव्हर्स सारख्या घटनेशी संबंध आहे का, तर त्यावेळी पण ती चौकशी टाळली गेली. तर या सगळ्या गोष्टींच्या संदर्भात जो ठाम अशी कृती आम्हाला अपेक्षित आहे ती या ठिकाणी आता तरी सरकारने पोलीस यंत्रणेने करावी अशी या ठिकाणी आमची मागणी आहे. आप म्हणटा मुख्यमंत्री आनी आमदारांनी ह्या केशीन मेतेर जावचें न्ही. पयले सुवातेर आमी गोंयच्या पुलिसांक जे इनवॉल्ड आसले ज्या सस्पेक्टाक धरला सस्पेक्ट म्हणटा हांव ताका लागून आमी तांचें अभिनंदन करता. पण एट द सेम टायम आतां पळयलें जाल्यार पुलीस डेफिनेशन ऑफ पुलीस हाचें डेफिनेशन चेंज जावपाक लागलां आनी मुख्यमंत्री आनी मंत्री आनी आमदार हे पुलिसांचो रोल करपाक लागल्या. हे काल मिडिया रिपोर्टा प्रमाणे जो सस्पेक्ट आसा ताचें इंटरोगेशन पयलें करपाक हे लागले म्हणजे प्रॅक्टिकली ताणें कॉम्प्रोमायज केलें हांगा इन्वेस्टिगेशन. ताजेर कसलो दबाव हाडलो हें आमकां खबर ना. But to think that the Hindu community would have been involved in the desecration of the crosses in Goa is something that we should not get in our minds because this would not happen. So please do not look for conspiracies in these kind of things. You end up harming the fabric of society unless you have proof that certain organizations are definitely involved in the desecration of the crosses. In this particular case, we are convinced because from the words or from the mouth of that individual have come the statement that I have desecrated the shrines to release souls or whatever, which is to me a completely mentally unsound. There is no debating that he has said that. He has said that on his own. And I don't think that he can be tutored to say something like that. But there could be people who are instigating him. That I'm not saying no. But it is for the people to find out. शेनवारा सकाळी फ्रांसिसाक धरलो. ताचो बॅकग्राऊंड क्रिमिनल अटेम्प्ट टू मर्डर केशीन तो हे पयलीं जेलीन नाशिल्लो. तो एकलोच काय ताचे बरोबर ताका हातभार लावपी आनी कोण आसात हे कर्म करपा फाटल्यान ताचो हेतू राजकीय धार्मीक काय आनी कितें. 7-8 वर्सां फाटीं अश्योच गजाली घडटाल्यो ती कर्मां ताचीच काय आनी कोणाची हे सगळें आतां उस्तुवप चल्लां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.